गजाल जाल म्हणजे सगळे आमचे लिडर जे आहा हांकां घेवन एक डिस्कशन जालें आनी कांय थाराव आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगला की आपण ते मानून घेतलो म्हणून. पळय सद्याक 2 म्हयने जाले आमकां आपोवंक ना. वी वर जस्ट थिंकिंग वेदर यू आर सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑर थर्ड क्लास सिटीजन्स. पूण आयज जेन्ना ही मिटींग जाली आनी बरी करून मिटींग जाली हांव खरेंच म्हळ्यार आभारी. प्रत्येक नागरिकाची भलायकी न्हय फकत नागरिकाची जबाबदारी और कर्तव्य पूण प्रत्येक नागरिकाची भलायकी सरकाराची कर्तव्य. आनी आयज जेन्ना 300 आमचे कांय लोक कोविड पॉझिटिव्ह जावप ही एक वायट गजाल आनी हांव देखून म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर the 300 and odd positive patients. हाचेर कितें तरी उपाय तरी सरकारान पयलीं गेल्लो जाल्यार इतली परिस्थिती वायट जाचनासली. पूण आयज जेन्ना डिस्कशन जालें जशें आमच्या हेणी सांगलां की एनआरआयज आमचे तारवटी भाव आमचे गोंयकार लोक जे भायर आहात तांकां परतून हाडप सरकाराची पयली जबाबदारी आनी तांणी मानून घेतली. भायले लोक जे गोंय येता तांकां बंद करप जात जाल्यार सरकारान ताबडतोब करचें टील द सिट्युएशन इज इज्ड आउट. आज सिट्युएशन इज्ड आउट ना आनी म्हजे नदरेन जून जुलय एक भिरांकूळ म्हयने. जरी तर कोविड ते म्हणटा इज नॉट व्हेरी सिरियस अकॉर्डिंग टू मी इट इज व्हेरी सिरियस बिकॉज इट प्रोपगेट्स व्हेरी फास्ट. It is a very intelligent virus produced in some laboratory in some part of the world and we have to be very, very careful. And देखून आम्ही ते 3-4 इश्यू गायल्ले ते आयज मुखेलमंत्र्यान सांगलां आय विल टेक इट पॉझिटिव्हली. नंबर 1 एज ही हॅज सेड द तारवटी इतलो लोकां मदें गैरसमज जाला. सरकार एक उलयता दुसरेच आनीक उलयता म्हणटकच थारायलां की जेन्ना आमचे भायले लोक जावं तारवटी जावं एनआरआय गोवन्स गोंय येतले दे विल बी टेस्टेड and they will be put in the self quarantine with certain monitoring so that you take 7 days like domestic passengers. दुसरे लॉकडाऊन जावन खुबशे गोंयकार भाव आमचे करून वल्नरेबल सेक्शन आज खुबशे त्रासां पडले आहे. आता सरकार 20 लाख कोटी रुपयांची जी खबर उलयता की ती पॅकेज येतली म्हणून हांवें मुखेलमंत्र्यान जालें गोंयचे कितले पयशे वयतले आनी सेंट्रलाचे पयशे कितले येतले. सो ताका सांगिल्लें की वी कॅनॉट टेक इट लायटली. आय नो द स्टेट इज गोईंग थ्रू फायनान्शियल मेल्टडावन बट एट द सेम टायम वी हॅव टू गेट and it is our duty to demand and get the money so that we provide a financial package like the motorcycle pilots, the rickshaw owners, the taxi owners. जावं बारीक बारीक जे लोक आहा आज सारखे त्रासां पडले टिल टुडे दे आर इन ट्रबल. सो दॅट ऑल्सो ही सेड ही विल स्टडी. थर्ड थिंग वी हॅव आस्क्ड हिम टू गिव अस अ व्हाईट पेपर as soon as possible so we should know how many Goans are out, how many Goans are going to come, what is the overall situation. He has asked how many people are living in congested areas, in the slums. So all these details are required so that we can have a better management systems in place so that we have got at the same time the facilities available with the government and secondly we know what are the bad days which are going to come here as far as the coronavirus spread is concerned. So I think the meeting was good and government should have a frequent meetings like this, interaction like this so that we can all work together and ensure that we have a proper management in the state of Goa. Thank you.